उमेदवारी अर्ज भरपाचेर भाजप, काँग्रेस आणि आरजीचे थारले। भाजप उमेदवार फाल्यां मंगळारा उमेदवारी अर्ज भरतात। काँग्रेसीन बुधवारा रामनमीचो मुहूर्त धरला। आरजीवाले 18 एप्रिलाक उमेदवारी अर्ज भरतात। हो सप्तक उमेदवारी अर्ज भरपाच्या दबाज्याचो थारपाचो। लोकसभा वेंचणूक 7 मायाक, मतमेजणी 10 मायाक। आता लगबग उमेदवारी अर्ज भरपाची। गोंयांत भाजपा, काँग्रेस आणि आरजीच्या उमेदवारांचे उमेदवारी अर्ज भरपाचे दीस थारले। फाल्यां मंगळारा भाजपाचे श्रीपाद नाईक आणि पल्लवी धेंपो अर्ज भरतात। काँग्रेसीन बुधवारा रामनमीचो मुहूर्त धरला। रामनमीच्या मुहूर्तार ॲडव्होकेट रमाकांत खलप आणि कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस उमेदवारी अर्ज भरतले। जाल्यार आरजीचो मनोज परब आणि रुबर्ट परेरा 18 एप्रिलाक उमेदवारी अर्ज भरतात। 16 तारीख आमचे नॉमिनेशन फायलींग। उत्तर गोयचे 12:30 आणि दक्षिण गोयची सकाळी 11 मडगांव दक्षिणेक। काँग्रेस पक्षाचे जे नॉमिनेटेड उमेदवार जे आसा दोनूय उत्तर गोंय तसेच दक्षिण गोंय हांचे नॉमिनेशन आमी रामनमीच्या शुभ दिसा करतले। सकाळच्या 11 वरांचेर दक्षिण गोंयचो आमचो कॅन्डिडेट उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हो पयली आपलो अर्ज घालतलो। ताच्या उपरांत उत्तर गोंयचो आमचो कॅन्डिडेट ॲडव्होकेट रमाकांत खलप वो 12:30 आपले अर्ज थंय पणजे फायल करतलो। आमचो जो ऑफर आसा ही ऑफर सिंपल आसा। आमची 3 कंडिशनां। ही 3 कंडिशन जर तुमी आमची आयकता, ही 3 कंडिशन तुमी जर आमची आयकता जाल्यार आमी तुमच्या वांगडा बसोन सीट शेअरिंग जो फॉर्म्युला आसा तो डिस्कस करपाक तयार आहा। कित्याक फाल्यां तुमचें नॉमिनेशन तुमी 16 तारीख भरतले, आमी 18 तारीख भरपाचें आसा। मागीर 22 तारीख विड्रॉल आसा, म्हणजे भरपूर टायम आसा अजून विड्रॉल मेरेन। फाल्यां नॉमिनेशन भरलें सुद्दां धरी आमी तुमकां ही ऑफर 20 तारखे मेरेन तुमी कितें तो आमकां रिप्लाय दिवपाचो, कित्याक 22 तारीख विड्रॉल आसा। 20 तारीख मेरेन ह्या 3 आमचे जे कंडिशन आहा 3 कंडिशनाचेर तुमी आमकां रिप्लाय दिवपाक जाय। ल्हानशा गोंयांत लोकसभे खातीर आतां मेरेन तरी 6 उमेदवार मैदानात आसात। घडये ऐन वेळार 1-2 हौशे गवशे अर्ज भरपाक शकतात। 22 एप्रिलाक अर्ज फाटीं घेवपाचो दीस। एकदा काय उमेदवारी अर्ज भरले काय हे अधिकृत उमेदवार थारतले। मागीर नेट वेंचणुकेचो निकाला मेरेन राजकीय रणधुमाळी गोंया सयत पुराय देशात सुरू। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।